नमस्कार योकार. तुम्ही सगळे जाणा आसतले फाल्यांच्यान विधानसभेचे पावसाळी अधिवेशन जे आसा तेजी सुरवात जावपाची आसा आनी हे जे अधिवेशन आसा हे अधिवेशनाचेर खुबशे तरेन लोकांचे लक्ष आसतले कित्याक ह्या अधिवेशनान विविधशे मुद्दे ह्या अधिवेशनान येवपाचे आसात आनी तेजेर लोकांचे लक्ष आसा. जाल्यार आमी पळोवपाक गेले जाल्यार बीजेपीचे 28 आमदार तशेंच तांकां सपोर्टान जे आमदार आसात तितून एमजीपी आसतले मागीर इंडिपेंडंट आसतले ते 5 जाण आसात. सो टोटल सत्तेन आसात ते आमदार टोटल जातात 33. तितून मंत्री धरून सगळे आमदार जातात 33 आनी जे ओपोजिशन जे आमदार आसात ते 7 जाण. तितून आरजी, आप, गोवा फॉरवर्ड काँग्रेस हे सगळे पार्टी आसात. जाल्यार आमी पळोवपाक गेले जाल्यार ह्यो सगळ्यो ज्यो पार्टी आसात त्यो सुरवाते पासून म्हणटात की हे जे अधिवेशन आसा ते फक्त 15 दिसांचे आसा आनीक हे 15 दिसांचे जे अधिवेशन आसा ते खंय तरी तांकां दीस वाडोवन जाय आशिल्ले अशें जे ओपोजिशन पार्टी आसात तेंची मागणी आसा. जाल्यार तितून भितर समज आमी पळोवपाक गेले जाल्यार आजून पर्यंत गोंयच्या इतिहासान म्हणजे जेन्ना गोवा दमन एंड दीव जेन्ना आशिल्ले तो सुद्दां इतिहास समज आमी उस्तून पळयलो जाल्यार आजून पर्यंत 37 दिसांचे सुद्दां अधिवेशन जाल्लें आसा. एक फावटी 37 दिसांचें अधिवेशन जाल्लें आसा. तशेंच 32 दिसांचें अधिवेशन 3 फावटी जाल्लें आसा. तशेंच 31 दिसांचें सुद्दां अधिवेशन एक फावटी जाल्लें आसा. सो आजून पर्यंत हिस्ट्री पळयली जाल्यार हायेस्ट म्हणटा तशें 37 दिसांचें अधिवेशन जाल्लें आसा. जाल्यार ह्या पावसाळी अधिवेशनान ओपोजिशन जे लिडर आसा तेंची मागणी अशी आसा की अधिवेशन खंय तरी अशें मोठें जावचें, अधिवेशन खंय तरी आनीक दीस तांकां जाय आशिल्ले. पूण सीएमाचें अशें म्हणणें आसा 3 दीस जे 18 दीस फाटले फावट केल्ले म्हणजे 15 आनीक 3 18 हे जे 3 दीस आसात ते 3 दीस आमी कमी केल्ले आसात आनी तेजे जे गव्हर्नराची स्पीच आशिल्ली ती खंय तरी कमी केल्ली आसा म्हणून हे 15 दीस केल्ले आसात. जाल्यार तुमी पळयलें आसतलें फाटले बीएससी मिटिंगेक सुद्दां जे ओपोजिशन जे आमदार आशिल्ले ते आमदारांनी खंय तरी बीएससी मिटिंग चालू आसतना सुद्दां मदींच उठून ते भायर येयले आनीक तेंचें म्हणणें अशें आशिल्लें की जे प्रश्नांचे जे लोट्स काडटात तितून सुद्दां जे ओपोजिशन सायडीक खंय तरी सारको चान्स मेळना अशें तेंचे मागणी अशें तेंचे भायर येवन उलोवप आशिल्लें. सो हे सगळें पळयलें जाल्यार तितून थोड्या दिसांनी आनी एक बोवाळ जालो तो म्हणजे स्पीकर जो आसा स्पीकर जी बीजेपी पार्टीचे जे एनडीए अलायन्स बीजेपी वांगडा जे अलायन्स पार्टनर आसात तेंचे वांगडा जी तेंची एक मिटींग आशिल्ली एक प्रायवेट हॉटेलान आनीक तितून भितर ते मिटिंगेक स्पीकर पावलो म्हणूनय मागीर खंय तरी बोवाळ जालो आनीक हो सगळो बोवाळ तुमी पळयलो आसतलो तेजेर विरोधी जे आमदार आसात तेणी सुद्दां आवाज काडलो. जर स्पीकर अशी मिटींग अटेंड करपाक लागलो जाल्यार तेंचे सायडीन म्हणजे विरोधक जे आसा विरोधकाच्या सायडीन न्याय कसो मेळटलो अशेय प्रश्न तेणी तयार केल्ले आशिल्ले. आनीक हे समज अधिवेशन आमी पळोवपाक गेले जाल्यार फक्त 14 म्हयने उरलेले आसात. म्हणजे हे जे अधिवेशन जावन फक्त 14 म्हयने जे मेन विधानसभेचे जे इलेक्शन आसा तितून उरलेले आसात आनी हे सगळें पळोवपाक तितून भितर जे ओपोजिशन ज्यो पार्टी आसात त्या ओपोजिशन पार्ट्यांक मेन म्हटल्यार जे ओपोजिशन पार्ट्यां मदल्यान खंय तरी आपूण एक प्रूव करपाक म्हटल्यार आमी खरे ओपोजिशन अशें प्रूव करपाक हे जे ओपोजिशन पार्टी आसात त्यो धडपडटल्यो. आनीक हितून भितर ज्यो ओपोजिशन पार्टी म्हणटात काँग्रेस, आप, आरजी, गोवा फॉरवर्ड हेंचे संघटन तर भायर बिल्ड जातात पूण एसेंब्लीच्यान खंय तरी ते आमी खरे ओपोजिशन कित्याक तुमी आतां पळयलें आसतलें की ओपोजिशन पार्टी सुद्दां युनायटेड ना. कित्याक जेन्ना युरी आलेमान एलओपी लिडर ऑफ ओपोजिशन तेणें मिटींग कॉल आउट केल्ली ते मिटिंगेक सगळे ओपोजिशन पार्टी पावलना. तेणी आरजी आनीक गोवा फॉरवर्ड हे ज्यो 2 गोंयच्यो पार्टी आसात तेणी ती मिटींग खंय तरी बॉयकॉट केली आनी तितून भितर फक्त मिटिंगेक पार्टिसिपेट जाल्ले ते 3 आमदार काँग्रेसीचे तशेंच 2 आमदार जे आशिल्ले ते आम आदमी पार्टीचे आशिल्ले. सो हेणीच ती लिडर ऑफ ओपोजिशनाची मिटींग घेतलेली आनी त्याच बरोबर गोवा फॉरवर्डाचो जो आमदार आसा विजय सरदेसाय तेजें म्हणणें अशें आशिल्लें की ही जी मिटींग आसा ही मिटींग इतकी लेट जावपाक जायनाशिल्ली. ही जी मिटींग आसा ती मिटींग मातशी पयलीं जावपाक जाय आशिल्ली. क्वेश्चन्स बीन घालपाचे आसता तेजे पयलीं ही मिटींग जावपाक जाय आशिल्ली. पूण एसेंब्लीक थोडेच दीस उरल्यात एक 4-5 दीस उरल्यात जाल्यार ही मिटींग करप योग्य न्हू अशें विजय सरदेसायाचें म्हणणें आशिल्लें. सो
आता पळोवपाक गेले जाल्यार ह्या असेंब्लीन खंय तरी चान्स ओपोजिशन जे आमदार आसात त्यांचे म्हणणें आसा की आमकां क्वेशन मांडपाक म्हण किंवा कसले आनी कसले मुद्दे हाडपाक म्हण आमकां चान्स खूब कमी मेळ्ळेलो आसा अशें तेंचें म्हणणें आसा. आनी चडशे जे क्वेशन्स बीन आसात ते सगळे रुलींग पार्टीकूच दिल्ले आसात अशें तेंचें म्हणणें आसा. जाल्यार आमी पळोवपाक गेले 33 टोटल आमदार रुलींग सायडीक आसात आनी तितूंतल्यान 11 जाण समज मायनस जाले म्हणल्यार 11 मंत्री समज तितूंतल्यान मायनस केले जाल्यार टोटल उरतात 22 आमदार. सो 22 आमदारांचे प्रश्न जेन्ना 7 आमदार जे असतात त्यांचे प्रश्नापेक्षा 22 आमदारांचे प्रश्न ऑब्वियसली चड जातात. सो हे जे 22 आमदारांचे प्रश्न असतात म्हणजे बीजेपीतलेच जे 22 आमदारांचे जे प्रश्न असतात ते खंय तरी ओपोजिशनाक आपला आवाज खंय तरी आपलो आवाज दामतलो असो तांकां भंय आसा. सो हेजेरूय तेणी कितलेशे दीस जाले ओपोजिशन जे आमदार असतात ते उलयतात. जाल्यार ह्या सगळ्या गजालीचेर खंय तरी आमकां अशें दिसता की ओपोजिशन मदीं खंय तरी युनिटी ना अशें आमकां ह्या सगळ्या गजालीचेर दिसता. आनीक हितून भितर सगळ्यात महत्वाची बात म्हणटी हितून भितर पळय सारकी गजाल आसा ती गोविंद गावडे जो आसा गोविंद गावडे जेन्नासून तो 2017 तो पयले फावट जिखलो मागीर 2022 परत जिखलो पूण 2017 ते आयज मेरेन जो गोविंद गावडे आसा तो गोविंद गावडे मंत्री म्हणून तेणें असेंब्लीन काम केल्लें आसा. जाल्यार हो जो आमदार प्रियोळचो आमदार गोविंद गावडे ह्या असेंब्लीन तो आपले कसले रोल प्ले करता कसलो म्हणजे कसो तो सरकाराक प्रश्न विचारून कसो रोल आपलो प्ले करता हेचेरूय सगळे प्रियोळ मतदारसंघातले लोक तशेंच गोंयभरचे लोकांचे लक्ष आसतलें. आनीक हे सगळे आतां पळोवपाक गेले जाल्यार ह्या असेंब्लीन खुबशे अशे इश्यूज जे आसात खुबशे अशे इश्यूज लायक गोंयान लॉ एंड ऑर्डर खंय तरी कमी पडटा. खुबशे क्रायम्स आमी ह्या दिसांनी गोंयान पळोवंक शकतात आनी तेजेर ओपोजिशन सरकाराक धारेर दवरूंक शकता. तशेंच कोमुंदाद लँड इश्यू जी कोर्टान जी ऑर्डर काडलेली आसा कोमुंदाद लँड सगळीं जी घरां आसात ती डेमोलिशनाक येयल्लीं आसात. तशेंच कोमुंदाद लँड आनीक तशेंच मेन म्हटल्यार प्रायवेट लँड जी आसा तशीच मागीर गव्हर्मेंट लँड हे सगळ्यांचेर खंय तरी एक ह्या विधानसभेच्या अधिवेशनान खंय तरी एक बील येवपाची शक्यता आसा आनीक ह्या बिलाचेर खूब अशी डिस्कशन जावपाची शक्यता आसा. सो हे महत्वाचे इश्यू आनीकूय आसात. युनिव्हर्सिटीन तुमी पळयले आसतलें पेपर लीक प्रकरण तितून खुबशे अशे भानगडी घडलेले आसा. तशेंच लँड ग्रॅबिंग अशें पळयलें जाल्यार मेन म्हटल्यार लिकर स्कॅम जो आसा तो ह्या दिसांनी खूब असो वाडत आसा. आनीक आम आदमी पार्टी म्हण गोवा फॉरवर्ड पार्टी म्हण ह्या इश्यूचेर खुबसो असो आपलो आवाज प्रेस कॉन्फरन्सांच्यान काडीत आसात. सो हे सगळे जे इश्यूज आसात ते इश्यू खंय तरी असेंब्लीन कशें कितें येतले आनी कशें कितें ओपोजिशन रुलिंगाक धारेर धरपा सारकें अशें धारेर धरतले कशें मंत्र्यांक प्रश्न विचारतले हेचेर आख्खे गोंयकारांचें लक्ष आसा. आतां हितून भितर पळय सारकें अशें आसतलें जशें हांवें तुमकां सांगलें तशें 22 आमदार जे आसात ते रुलिंगाचे आसात आनी ते रुलिंगाचे आमदार ओपोजिशनाक खंय तरी फाटीं दवरून म्हणजे 7 आमदार जे ओपोजिशनाचे आसा तांकां खंय तरी फाटीं दवरून आपले प्रश्न मुखार मांडपाचो प्रयत्न करतले. ही सुद्दां सत्ताधारी पक्षाची जे सत्ताधारी जो अलायन्स आसा तेंची ट्रीक आसूंक शकता जेणे करून ओपोजिशन सुद्दां आसात ते खंय तरी फाटीं पडोंक शकतात. सो ओवरऑल हे जे 15 दिसांचे अधिवेशन जे आसा जे फाल्यांसून 21 जुलय पासून सुरू जातलें आनी 8 ऑगस्टाक सोंपतलें हे जे 15 दिसांचें अधिवेशन आसा ह्या अधिवेशनाक खंय तरी पळय सारकें आसतलें की ओपोजिशन जे आसा ते सरकाराचेर हेवी पडटात काय रुलींग जी अलायन्स आसा जो NDA अलायन्स आसा तो खंय तरी ओपोजिशनाक त्यांचा आवाज दामून दवरपाक किंवा आपले इश्यूज भायर काडपाक खंय तरी ओपोजिशनाचेर हेवी पडटलो. सो हे सगळे पळयत सारकें आसतलें आनी हितून स्पेशल कवरेज गोमंतक टीव्हीचेर आमी तुमकां लागून घेवन येतले. सकाळीं अधिवेशन सुरू जावचे पयलीं ते अधिवेशन संपय पर्यंत जी घडामोडी आसा ज्यो सगळ्यो घडामोडी गोमंतक टीव्हीचेर आमी तुमचे मुखार लायव्ह हाडटले तशेंच आमचे ब्रेकिंग्स येतल्यो. हे सगळे तुमचे मुखार पावपाक खातीर तुमचे कडेन मागता की तुमी गोमंतकाचो यूट्यूब चॅनल जो आसा तो सबस्क्रायब करचो तसोच फेसबूक आनी इंस्टाग्राम चॅनल आसा तो फॉलो करचो. अश्योच बातम्यो अधिवेशनाच्यो तश्योच आनी इतर बातम्यो पळोवपा खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.